म्हाका सेंट फ्रांसीस झेवियर पावला मागीर ताड्या बोल प्रिमियम कॅन्सर म्हूण सांगलेलो दोतोरान. हांवें तेका मागिल्लें आनी मागीर म्हगे रिपोर्ट बरो येयलो. मागीर तेदोसून हांवें म्हळें हांव नोयेन कोतोली, हांव येतालीं वयतालीं. आनी मागीर आतां मुगे डायबिटीजान पांयां बोट घातोली. हांव गेले त्या वर्सा बीन बेडी आहलोली. आनी म्हळ्यार हांव चलो जाल जाल्यार येतोली. म्हाका चलो जाल म्हूण हांव अंदू देवा आर्ग दिवच्याक हांव येयल्या. फादर पात्रुसल्यान म्हाका रॅलिकाचेर मागणें देखून केलोलें कितू दीस बरें जावपाक. हय, तर आतां देवा सोडूंक जायना न्हू. तेश म्हूण हांव मुगे येता आंगोळ करूं जास पुसान येतोली. जायना जाल्यार तेदो देव जाणा कितें तें. आमी गोंयच्या सायबा पांयां बरी आमी येताय, कित्याक तो आमगेलो गोंयचो सायब. आनी आमकां भावार्था जें कितें आमी मागताय तेन्ना आमकां फावो जाता. तेजो मेन मुद्दो 3 तारखेर डिसेंबराचेर फेस्त जाता. तर आमी फेस्ताकूय लोक जायतो एकठांय जाताय आनी तेका आमी एक बरो मान नमस्कार दिताय. St Francis Xavier is a blessing for us, and I come every year. I have got some heart problem and some kidney issues, so I'm waiting to be healed soon and completely. We have been coming to this place right from our childhood. We are so much attached and involved with this boy Francis Xavier. We have been coming with the Romars always. We used to get up at 3 o'clock in the morning and get all excited and then come here, hear the mass, and whole day spend here near St Francis Xavier's in around these surroundings. And St Francis Xavier has blessed every Goan in his own way. Everybody is touched with his being here. We like St Francis Xavier very much because he's our patron saint. He protects Goa and he takes care of all the needs of our needs, and through him he intercedes. You know, he intercedes for us, and that's why it attracts us to come here every year. And now this year we have the charismatic group have come here to intercede through intercession. St Francis Xavier ताणें आमचें क्रिस्तांवपण पळोवंक गेल्यार हांगासर कॉमर्स हें केलें. आनी आमचो भावार्थ म्हणटा आमी Sant Francis Xavier'चो भावार्थ, आनी तेजेरूच आमी आमचें देवस्पण हें कॉमर्स हें केलें क्रिस्तांवांनी. तेज्या नांवान आमी हांगा ओल्ड गोवा येता, तेज्या पांयां पडटा आनी जायती आमची विनवणी तेज्या पांयां मुखार घालता आनी जायते उपकार आमी ताजे वरवीं घेता. तेजो उगडास आमच्यान कसोच विसरूंक जायना. आमी ह्या संवसारान आसो पासून, कित्याक ताणें आमच्या जिवितान इतलें बरें केलां. चड तेंप तो हांगसर नासलो, थोडोच तेंप आसलो तो, पूण थोड्याच तेंपान ताणें जायत्यो वस्तू हांगसर करून दवरल्यो, त्यो केन्नाच कोणाक विसरूंक जायना. ताचे भावार्थ लोकांच्या काळजांनी आहा तो आसप, तोच आसल्या पुरो म्हजें मागणी.